आयल्या दोन्या ओजो तुजी मागूंक आमकां आयतो तुझा सोमेस्ताची धुयीन बागोय गरज आमची धुयीन बागोय गरज आमची तुजी सोशी आयल्या दोन्या ओपूंक तुका मोय मार्गा कातूर नोदो देवा तुजी सोमेस्ताचेर काकलुतीची सोमेस्ताचेर काकलुतीची सर्वेस्पो देवा म्हाका पाव सर्वेस्परा वेगी म्हज्या आदाराक ये तूंच म्हजो आदार आनी तारोक सर्वेस्परा कालाव कोरी नाका तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस हांव देता तुमकांय देव कृपा दिवं फादर आनी मागीर मोगाचो येवकार ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेवपाक ह्या मिसा चिंतेसा तशें आमचे जावन एकले चिंतेसा आसतलें जावं कोणें तांचे पासत मागोंक लायलां जावं कोण आपलो वाडदीस वो लग्नाचो दीस समोर उमता वा आमची मोगाची जुमोरून गेल्या तांचो आयज आमी उगडास करता तांकां सगल्यांक देवाच्या हातान भेटोवन हें बलिदान आमी सुरू करुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं मोगाच्या बाबळीनो आयची पवित्र पुस्तकांतली वाचपां आमकां उगडास करता आमचो भावाट खोट्या स्वताचेर खोट्या वस्तूंचेर वाड जायना पूण देवाचे उतराचेर आमी पातयोंक शिकूंक जाय तर ह्या वेळार आमी देवाची काकुतान भोगसणी आमचे पासत मागून घेवया हे खुबशे पावटी आमचो भावाट आल्ला आनी हेर वस्तूंचेर आमी विस्वास दवरला वो तांकां आमी लोबदोल्या तर ह्या वेळार देवाची काकूत मागून हे मीस फावो ते पोरी तातूंत वांटो घेवंक आमकां आदार मेवल्या पुरो कालजंतान दूख दोतोल्यांक बोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला सोम्या काकुतकोर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुतकोर आमचे खातीर विनोदी करच्याक तुका देव बापाच्या उजव्याक बसयला सोम्या काकुतकोर सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आमची पातकां बोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक प्रार्थुया सर्वेस्परा तुज्या सेवकाक पाव आनी तुका उलो मात्तोल्यांक सदांकाल तुजे उदार देण्यांनी बोर तूं ताचो रोचणार आनी सांबाळणार म्हूण ती व्हडवीक भोगता देखून तुवें रोचलोल्यांक नवी कोर आनी नवी केलोल्यांक सांबाळ आमच्या सोम्याचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवत चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप झेदेकिया जुदाचो राजा आसलो ताचे राजवटकेचे सुरवातेक 4थ्या वर्सा 5व्या म्हयन्यांत आजूरचो पूत अनानिया जिबियोन गांवचो प्रवादी याज्ञिका उजीर आनी सोगले पोरचे मुखार सर्वेस्पराच्या मंदिरांत जेरेमियासा कोडे असो उलयलो दोलबराचो सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें सांगता बाबिलोनाच्या राजाचें झू हांवें मोडलें 2 वर्सां मदें सर्वेस्पराच्या मंदिराची आयदनां हांव परतून हाडटलों हीं आयदनां नाबुकोडोनोराजान बाबिलोनाच्या राजान ह्या जाग्या वेली जुदाच्या राजाक जेकोन्याक जोकीच्या पुताक आनी बाबिलोन्याक वेल्ल्या जुदाच्या सगळ्या निर्वाशांक हांव परतून हाडटलों अशें उलयता तो सर्वेस्पर बाबिलोनाच्या राजाचें झू हांव मोडूंक वेता
सर्वेस्पराच्या मंदिरांत याज्ञिका उचीर आनी सगळे पोरचे मुखार जेरेमियासान आनानिया प्रवाद्याक जबाब दिवन म्हळें, अशें जावं सर्वेस्पोर अशें करूं, तुवें बाकीत करूंक सांगलें तितलीं उतरां सर्वेस्पोर साती पाव आनी सर्वेस्पराच्या मंदिराची आयदनां आनी सगळ्या निर्वाशांक बाबिलोनांत थावन परतून ह्या जाग्यार हाडूंक, तरी पूण तुज्या सगळे पोरचेच्या कानांत आतां सांगूंक बेता तें उतर चिंतान आयक. मागाम थावन तुजे आनी म्हजे आती प्रवादी येवन गेले, तांणी सोबार देसांचेर आनी व्हड व्हड राष्ट्रांचेर आडझूज, भूक आनी पिडा येतली म्हूण बाकीत करूंक सांगलें. पूण कोण एकलो प्रवादी शांती येतली म्हूण बाकीत करता जाल्यार ताचें उतर खरें जाता तेन्ना मात सर्वेस्परान ताका खरीपणी धाडला म्हूण मानून घेवंक जाता. तेन्ना आनानिया प्रवाद्यान जेरेमियासाच्या मारील झूम आसलें तें काडलें आनी मोडलें. उपरांत सगळे पोरचे मुखार आनानियान म्हळें, सर्वेस्पोर अशें सांगता, 2 वर्सां उपरांत हे भाशेन नाकुबो नजर बाबिलोनाच्या राजाचें झू हांव मोडटलों आनी सगळ्या राष्ट्रांच्या मानीन वेली हांव तें काडटलों. उपरांत जेरेमियास प्रवाद्यान आपली वाट धरली. जेरेमियासाचे मानावली झू आनानियान मोडल्या उपरांत सर्वेस्पराचें उतर जेरेमियासाच्या कानार अशें धाडलें, वच आनी आनानियांक अशें सांग, तुवें लांकडाचें झू मोडलां, बरें आसा. आतां हांव ताचे सुवातेर लोखणाचें झूम करतलों, कित्याक दोलबराचो सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें सांगता, बाबिलोनाच्या राजा नाबुकॉडनेझराची चाकरी करूंक ह्या सगळी राष्ट्रांचे मानीचेर आमी लोखणाचें झू घालां. ती ताच्या ताब्यांत आसतली. हांवें ताका रानवट मोनजाती पर्यंत दिल्यान. जेरेमियास प्रवाद्यान आनानिया प्रवादीक सांगलें, आरे आनानिया, आयक, सर्वेस्परान तुका पाठूंक ना आनी तुका लागून ही पर्जा खोटेपणान सोत मानता. म्हणटच सर्वेस्पोर अशें सांगता, हांव तुका प्रितुमे वेलो काडून उडयता. ह्या वर्सा तूं मरतलें, कित्याक ह्या तुज्या उतरांनी तुवें सर्वेस्पराचेर कुलपूंक शिकयलें. सर्वेस्पराचें उतर, देवाचे उपकार. तुमचो जबाब, तुजे नेम म्हाका शिकय सर्वेस्परा. म्हणया सगळीं, तुजे नेम म्हाका शिकय सर्वेस्परा. फोटकिऱ्या मार्गा वेलो म्हाका पयस काडून व्हर. उपकार करून तुजे सुमूर्त म्हाका शिकय. म्हाका दिल्ले विस्वासीपणाचें उतर काडून नाका, कित्याक तुज्या निवाडणाचेर हांव पातयेवन रावलो. जबाब, तुजे नेम म्हाका शिकय सर्वेस्परा. तुज्या भोगतांक तुजी खोशी मानून घेतलोल्यांक म्हज्या भोंवतणी एकठांय जावं दी. तुज्या नेमा प्रमाणें चलून कालीज म्हजें पातकां बीन जावं दी. तेन्ना म्हाका लॉज भोगची ना. जबाब, तुजे नेम म्हाका शिकय सर्वेस्परा. नुस्ते मनीस म्हजी वाट लावंक दोळे बांदतात, तरी आसतना म्हजें ध्यान मोन तुजेर खोशेचेर आसा. तुज्या कायद्याक पाठ करूंक हांव चलना, कित्याक तूंच म्हाका तांची समजणी दिताय. जबाब, तुजे नेम म्हाका शिकय सर्वेस्परा. उबी रावया. Alleluia,
केन्नाच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता त्याच्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. माथ्युआ पोरमोणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. लोक जेवून दादोशी जाल्या उपरांत आपूण लोकांक घरा धाडटा म्हणसर जेजून सिसांक होड्यार चडून आनी आपणाक आदी पेले तोडी वचूंक लायले. लोकांक धाडल्या उपरांत तो एकलोच मागणी करूंक दोंगरार गेलो. 3 सांज जातोच पर्यान आपूण एकलोच थंय आसलो. पूण थोडे भायर दर्यान पावल्ले लारांनी बडवताले कित्याक परतें वारें मारतालें. रातचे 4थ्या पारार जेजू दर्याचेर चलून तांचे सोशी आयलो आनी ताका दर्याचेर चलून येता तो पळोवन भूत म्हूण समजून ते भियेले आनी भिवून तांणी बोवाड मारली. पूण रोखडोच जेजून तांचे कडेन उलोवन म्हटलें, धीर दवर, हांव तो, भिवू नाका. पेद्रून पोत्तीपाळ करून म्हटलें, सायबा, तूंच जाल्यार म्हाका उदकाचेर चलून तुजे सोशी ये सो कर. जेजून म्हटलें, ये. तेन्ना पेद्रू होड्यावेलो देंवन जेजू सोशी येवंक उदकाचेर चलूंक लागलो. पूण वादळ पळोवन भियेलो आनी बुडूंक लागलो. बोब मारून ताणें म्हटलें, हलक्या विस्वासाच्या मनशा, कित्याक म्हूण दुबावताय? आनी ते होड्यार चडून चडटा म्हणसर वारें थांबलें. होड्यांत आसली तांणी ताचे मुखार सरपटून म्हटलें, खरेपणी देवाचो पूत तूं. आनी पेले तोडी पावतोच ते नजरेत मुल्कांत गेले. त्या गांवाच्या मनशांनी ताका वळखतोच चारूय कडेन सांगून धाडून आनी समेस वायटाकारांक ताचे सोशी हाडून ताचे आंगोस्ताचे देगेक तरी हात लावंक दी म्हूण ती ताचे लागीं मागताली. आनी हात लायलोली तितली सारकी बरी जाली. सोम्याचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्त. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज पयले सुवातेर शुभ वर्तमान मातशें दुसरेंच आसा. कित्याक काल आमी जेजू आख्खे पोरचेक 5000 लोकांक जेवण दिता तें आयकल्लें. आनी आयजूय तेंच शुभ वर्तमान आसा. जे परी अर्द म्हटल्यार मिसाचो कॅलेंडर आसता ते प्रमाणे दाखयलेले आसा. पूण जेन्ना हें वाचप दुसऱ्या दिसाय परत येता तेन्ना आमकां उगडास करता आमी फुडलें शुभ वर्तमान घेवंक जाय. आनी ताच्या लागून जरी तर तुमी पिलाचे आमचे तो बायबल डायरी येता थिंगा पळयलें जाल्यार वाचप आमकां जेजून 5 उंडे आनी 2 मासली घेवन ताची वाड केल्ली आनी दुसऱ्यांक पोटभर जेवण दिल्लें हें वाचप आसतलें. पूण आयज आमकां हें वाचपाचें नियाळ करूंक आमंत्रण दिता आसतना आयची ही वाचपां आमकां उगडास करता की आमचो भावार्थ खोट्या स्वताचेर केन्नाच वाड जायना. पूण देव आमच्या सांगाता आसा आनी ताचे उतरां प्रमाणे आमी जिवंक जाय. आमी पयले वाचपान आयकलां कशे भाशेन जेरमायस प्रवादी जो देवान विचललो आनी देवान ताका धाडलोलो. तो देवान ताका धाडला जाल्यार तो देवाचें उतर इस्रायल पोरचेक सांगता कशे भाशेन देव तांकां राखतलो, सांबाळटलो आनी तांचो वाड करतलो. पूण लोकांनी आपणा पासत एक
प्रवादी कसो हनान्याक विचून काडलेलो आनी तो देवाचे सोत तांकां दिवचे बदलेक संवसार बुलयता ते प्रमाणे लोकांकूय तो सोजमणी दितालो आनी ताचे लागून तो जेरेमायासाक ताचे जू जे आसले लाकडाचे तो मोडून उडयता दाखोवंक दिता तूं देवाचो मनीस न्हू कसो पूण देव परत जेरेमायास प्रवादीक आश्वासन दिता तो आसा ताचे बरोबर आनी कितें आनी कसले खोर त्रास वो कोश्ट इस्रायल पोजेचेर येतोले आनी हें सोत स्विकारून तांचें जिवीत बदलचे सुवातेक जे सोत फोटिंगपणाचें सोत जो हनानियास प्रवादी तांकां दिता ते मानून ताचे फाटल्यान वेता आनी जेजू आयज आमकां शुभ वर्तमानान उगडास कोत्ता की आमचें ध्यान मन आमी त्याचेर दवरूंक जाय कित्याक तो सदांच आसा आमचे बरोबर जंय तो आसा आमचे बरोबर आमच्या जिवितान जेन्ना कोश्ट येता दूख येता त्रास येता आमी ताका उलो मारता तितले पावटी तो आमकां हात दिवन उबारून वयर काडटा आमचे त्रासांतले आमच्या कोश्टांतले तो आमकां उगडास कोत्ता आमचें ध्यान मन ताचेर दवरूंक जाय ताचेर दवरल्यारूच आमचे भोंवतणी जें कितें घडटा तें सदांच आसतलें पूण ताचो प्रभाव आमचे जावचो ना कित्याक जेजू आसा आमच्या सांगाता तो तीच कृपा आमकां आमी सांत मागुया. गीत गावया C21 पानाचो 30 आनी 7 C21 पेज 37. Kiiteen kaltai kaunia, kiiteen kaltai tekashi, yanik bawa jada, kiiteen vedit dovota, kiiteen kaltai kaunia. Kite kaltai tekashi, yadik bawa jada, kite vedit dovota, mozo otmo aniku, moje kali animo. Mondo soto sanidu, sovi mochi chirkata. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोत देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नखे पवित्र देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कोर आमी भेटयता ते आत्मीक बलिदान मानून घे आनी आमकांच तुका सदां मोपलोलें दान जावंक निर्मी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवें आसूं. तुमची काळजां उबारात आमी ती सर्वेस्पराताय उबारतांव. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासूया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्व काळयेन सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कोश्टा मोन्ना वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखली आमकां समेस्तांक जिवीत सासनाचें आपल्या बापाशी स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची. देखून सर्व देवदूतान सांता भक्तां सांगातीत मोहिमेचे किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर देव स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. होसाना उंच स्वर्गी सर्वेस्पराचे नांवी येता तो सुभागी. होसाना उंच स्वर्गी. सर्वेस्परा करोस तूं पवित्र सगल्या पवित्रपणाची जोड
देखून दोवा पोरी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत कोस मरून सोसूंक आप कुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस केयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची त्याच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस केयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोर्राचें रगत पातकाचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोबारां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावाटाचो कूट सोमिया तुझे मरण आमी सोमरता आनी तूं परत येसोर तुजे पुनर्जीवनपण परगटा देखून सर्वेस्परा सोमिया जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स भेटयता तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतेकायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले पवित्र सभेचो उगडास कर अशें लियो आमचे भाग्यवन बापा फिलीप नेरियन सिमा आमचे गोंयली बापान सगल्या संस्कारांनी घेतले बरोबर तिका प्रिती मोगान संपूर्ण कर तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बोरवांतल्यान अंतरून गेल्ल्या ते सगले आमच्या भावा भयणीचो उगडास कर आनी तुजे काकुतीन अंतरलेल्या समेस्तांक ते मुखामळ प्रकाश पडोवंक फावो कर आमा समेस्ताची काकूत कर म्हण आमी मागता अशें भाग्यवंत आंकवार मारे देवाची माय सांगाती भाग्यवंत जुजे तिचो पोती भाग्यवंत धर्मदुतान सर्व काळी तुका मानवले ते सगल्या सांता भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितान आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मुयमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगातान ताचे ठांय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवेदार बापा सोर मान आनी महिमा तुका सासणाच्या सासणांक आमेन देवाचे उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज येवं तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां टायम्याक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितान संस्कार आमकां दी स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ता चेण्यांक बोरमाशान ओतरेकतले आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पातकांचे न्हय पवित्र सभेच्या भावाताचे दीस काल म्हणजे कशें प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तूं जियेतान राजवत चलयता सासणाच्या सासणांक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवें आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवें आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना पूण एक उतर मातुलय
आनी म्हज्या आत्म्यांक भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेता. हे वेळार तुजे बो अमोलदीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मेकपणी तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजानूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोंशिल्लो कोट सोडूंक म्हाका कधीच दिवं नाका. आमेन. गीत गावया. डी सोडा पानाचो 50 D16 पेज 55. Jezu moja, kilkul mozoto, mucha zalat, kaci mi tu zitni, tori tuje, karizmo waltone, maka tozo, sorul mozo naka, tori tuje, karizmo waltone, maka tozo, sorul mozo naka, ubukara, moja atmiam Jezu, moje kantu, sorga velia mundia, Jezu ye, tuka shenrauta, tuje shiva, Hostos maka jiuda, Jezu ye, tuka shenrauta, tuje shiva, Hostos maka jiuda. सर्वेस्पो सोर्गींचो उंडो तुवें आमकां दिलोय. बो स्वादीक उंडो तो सगळी गोडसानीन आशिल्लो. प्रार्थुया. सर्वेस्परा सोर्गींच्या देण्यांनी नवी कोत्ताय तांच्या सांगाता तुजो आलाशिरो सदांच आसूं आनी जांकां तूं निरंतरी सांबाळटाय ती शासनाच्या तारुणांक पुर्ती जावं क्रिस्तां आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवें आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवें आसूं. आनी सो पवित्र देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूंक आमेन. पोचव्यात क्रिस्ताचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा मिसा बलिदान वांटो घेतल्या खातीर सान फ्रांसीस शावेराक मागणें आमी बारबोर घेवया. सान फ्रांसीस शावेरा, जेजूचे मोगान तुजे काळी सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुगेलोय आनी तुजो जीव जोडून मेलोय. हे पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो
आनी संवसारान तुजी कूड लेखून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचे पासत तुजी विनोदी मागता. आमचे ओतरेक बापाक मानतात असले जाल्यार तुजे विनोदीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकाणटा. आमेन. गीत गाऊया. F13 पानाचो अंक 90 आणि 1. F13 91. कुशाल जोगान आमी कुशाल 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 दादोन आमी कुशाल रावचे कुशाल ओदार किवी एकूच कुशाल कुशाल बाबोयना देवी कोणे कुशाल जोगान आमी कुशाल 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 दादोन आमी कुशाल रावचे कुशाल ओदार किवी एकूच कुशाल कुशाल बाबोयना देवी कोणे आमची काळजां आमचे नादा इतोलावळे बरें उदकां आमचो बापूय आसा स्वर्गां आमचो देसू आमचे बांदा कुशाल जोदान कुशाल 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 दादोन आमी कुशाल रावचे कुशाल ओदार किवी एकूच कुशाल कुशाल बाबोयना देवी कोणे
आम्ही गीत घेऊया A8 पेज नंबर 4 देवाची वेदी सोरी. देवाची वेदी सोरी ओवेदा कशा काय सोतोस म्हाका दितल्या देवाशी विश्वास दवरून हांवें देवाशी हांवें तसोच व्हड मोशेकार तो विश्वासी म्हूण कोणूय तसोच व्हड मोशेकार तो विश्वासी म्हूण कोणूय. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. मोळा भाव भयणीनो, आमी जेजून रिगून रावले जाल्यार आमच्या सदांच्या जिवितान जेजू आमच्या बरोबर आसा. देव आमकां सोडिना. जावं आमच्या वादळ वारें जिवितान येता तेन्ना आमकां देव पयस दिसता आनी आमी आकांताक सांपणटा. जेजू म्हणटा हांव तुमच्या मरो पर्यंत आसतलो. तुमी म्हज्या उतरा प्रमाणे जियेले जाल्यार तुमकां सासणीक जिवीत तपासायता. हें मनान धरून फावते परी हो गूढ समारंभ पातकाचे दूख दवरुया. सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भागीवंत सदांच सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हणून प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. सर्वेस्परा तुज्या सेवकांक पाव आनी तुजो उलो मारतल्यांक सदांकाल तुज्या उदार देण्यांनी बोर. तूं तांचो रोचणार आनी सांबाळणार म्हूण ती वडवीक भोगतात देखून तुवें रोचलोल्यांक नवीं कर आनी नवीं केलोल्यांक सांबाळ. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेरेमायास प्रवद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. जेदेकिया जुदाचो राजा आसलो. ताचे राजवटकेचे सुरवातेक 4थ्या वर्सा 5व्या म्हयन्यांत आजूरचो पूत हनाया गिबोन गांवाचो प्रवादी यान्निका उजीर आनी सगळे पोचे मुखार सर्वेस्पराच्या मंदिरान जेरेमायाशी कडेन असो उलयलो. दरबाराचो सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव अशें सांगता. बाबिलोनाच्या राजाचें जू हांवें मोडलां. 2 वर्सां मदें सर्वेस्पराच्या मंदिराची आयदनां हांव परतून हाडटलो. ही आयदनां नाबुकदनेजारान बाबिलोनाच्या राजान हें जांगवेलें वेली. जुदाच्या राजाक जोकोनियाक जोकीच्या पुताक आनी बाबिलोनियांक वेली. जुदाचे सगळ्या निर्वाशांक हांव परतून हाडटलो. अशें उलयता तो सर्वेस्पर. बाबिलोनाच्या राजाचें जू हांव मोडूंक वेता.
सर्वेस्पराच्या मंदिरान ह्या निका हुजेर आनी सगळे पोचे मुखार जेरामेयासान हानानिया प्रवाद्याक सबाब दिवन मुडलें. अशें जावं सर्वेस्पर अशें करून तुवें बाकीत करूंक सांगलाय तितल्याय उतरान सर्वेस्पर शांती पावूंक आनी सर्वेस्पराच्या मंदिराची आयदनां आनी सगळ्या निर्वाशांक बाबिलोनियान तावन पोतून ह्या जाग्यार हाडूंक. तरी पूण तुज्या आनी सगळे पोजेच्या कानांत आतां सांगूंक वेता तें उतर चिंतून आयक. मागातावन तुजे आनी म्हजे यादनी जे प्रवादी येवन गेले तांणी सोबार देसांचेर आनी व्हड व्हड राष्ट्रांचेर आड झूज भूक आनी पिडा येतली म्हूण बाकीत करून सांगलें. पूण कोण एकलो प्रवादी शांती येतली म्हूण बाकीत कोत्ता जाल्यार ताजें उतर खरें जाता तेन्ना मात सर्वेस्पर ताका खरेपणीन धाडला म्हूण मानून घेवंक जाता. तेन्ना हानानिया प्रवाद्यान जेरामायाचे मानेर जूं आसलें तें काडलें आनी मोडलें. उपरांत सगळे पोचे मुखार हानानायान मोडलें. सर्वेस्पर अशें सांगता, 2 वर्सां उपरांत हे भाशेन नाबुकोडसरान बाबिलोनाच्या राजाचें जूं हांव मोडटलो आनी सगळ्या राष्ट्रांची मानी वेली हांव तें काडटलो. उपरांत जेरामायास प्रवेद्यान आपली वाट दवरली. जेरामायासाचे मानेवेलें जूं हानानायान मोडल्या उपरांत सर्वेस्पराचें उतर जेरामायासा कानार अशें सादलें, वच आनी हानानायाक अशें सांग, तुवें लाकडाचें जूं मोडलाय. बरें आसा, आतां हांव ताजे सुवातेर लोखणाचें जूं कोत्तलो. कित्याक दोळबराचो सर्वेस्पर इस्रायेलाचो देव अशें सांगता, बाबिलोनाचो राजा नाबुकोडसराची चाकरी करूंक हें सगळ्या राष्ट्रांचे मानयेचेर हांवें लोखणाचें जूं घातलां. तीं ताजे ताब्यांत आसतली. हांवें ताका रानवट मोनजाती पोरया दिल्यात. जेरामायास प्रवाद्यान हानानिया प्रवाद्याक सांगलें, आरे हानाया, आयक, सर्वेस्परान तुका पाटूंक ना आनी तुका लागून ही पर्जा खोटेपणान सोत मानता. म्हणटूच सर्वेस्पर अशें सांगता, हांव तुका पृथ्वी वेलो काडून उडयतलो. ह्या वर्सा तूं मोडटलोय, कित्याक तुज्या उतरांनी तुवें सर्वेस्पराचेर कोलपूंक शिकलोय. सर्वेस्पराचे उतरे देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब, तुझे नेम म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. सगळीं म्हणुया, तुझे नेम म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. फोटकिऱ्या मार्गावेलो म्हाका पयस काडून व्हर. उपकार करून तुजी समूट म्हाका शिकोय. म्हाका दिल्ल्या विस्वाशीपणाचें उतर काडूं नाका, कित्याक तुज्या निवाडेचेर हांव पातयेवन रावतां. जबाब, तुजे नेम म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. तुज्या भक्तांक तुजी कोशी मानून घेतल्यांक म्हज्या भोंवतणी एकठांय जावं दी. तुजे नेमा प्रमाणें चलूंक खालीच म्हजें पातकावीन जावं दी. तेन्ना म्हाका लॉज भोगची ना. जबाब, तुजे नेम म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. नोश्टे मनीस म्हजी वाट लागून दोळे मोडटात, तरी आसतना म्हजें दान मन तुजे कुशीचेर आसा. तुज्या कायद्यांक पाट करून हांव चलोना, कित्याक तूंच म्हाका ताजी सोजमणी दिताय. जबाब, तुजे नेम म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. उद्गाराक सगळीं उबी रावया.
हुंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. मातेवा प्रमाणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. लोक जेवण दादोशी जाल्या उपरांत आपूण लोकांक घरा धाडटा म्हणसर जेजून शिसांक होड्ड्यार चोडूंक आनी आपणा आदीं पेले तोडी वचूंक लायले. लोकांक धाडल्या उपरांत तो एकलोच मागणें करूंक दोंगरार गेलो. 3 सांज जातोच पर्यंत आपूण एकलोच थंय असलो. पूण होडे भायर दोयऱ्यांत पावून लारांनी भडवताले कित्याक परतें वारें मारतालें. रातीच्या 4थ्या पारार जेजू दोयऱ्याचेर चलोवन तांचे सोरशें आयलो आनी ताका दोयऱ्याचेर चलोवन येता तें पळोवन भूत म्हूण समजून ते भियेले आनी भियोवन ताणें बोब मारली. पूण रोखडेंच जेजून तांचे कडेन उलोवन म्हणलें, धीर दवरात, हांव तो, भियो नाकात. पेद्रून प्रतिपाळ करून म्हणलें, सायबा, तूंच जाल्यार म्हाका उदकाचेर चलोवन तुजे सोरशें येसो कर. जेजून म्हणलें, ये. तेन्ना पेद्रू होड्या वेलो देंवन जेजू सोरशें येवंक उदकाचेर चलोवंक लागलो. पूण वादळ पळयोवन भियेलो आनी बुडूंक लागलो. बोब मारून ताणें म्हणलें, सायबा, म्हाका वाटाय. आनी रोखडोच जेजून हात पावोवन ताका घोट धरलो आनी म्हणलें, होळक्या विस्वासाच्या मनशा, कित्याक म्हूण दुबावलय. आनी ते होड्यार चोडता म्हणसर वारें थांबलें. होड्यांत आसले ताणें ताचे मुखार सोरपोटून म्हणलें, खरेपणी देवाचो पूत तूं. आनी पेले तोडी पावतोच ते जेनेझरात मुळकांत गेले. त्या गांवाच्या मनशांनी ताका वळखतोच 4 कडेन सांगून धाडलें आनी सोमेस्त वायटाकारांक ताची सोरशीं हाडून ताचे आंगोस्त्राचे देगेक तरी हात लावूंक दी म्हूण ती तांचे लागीं मागतालीं. आनी हात लायलोलो तितलीं सारकीं बरीं जालीं. सोम्याचें शुभ वर्तमान ही. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मंगळा बाबा भयणीनो, आपोस्तलांची बोट दोयऱ्याचेर एका बोटीच्या गुड्डी सारकी हालताली आनी देखूनच ते एकदम भियेले. आमच्या जिवितांत दुखी कोंतीचे वादळ वारें मारता तेन्ना आमी भियेता. कोण ना दिसता, देव ना दिसता, एकसुरेपणाचें जिवीत जिवंक पडटा, निराशीपणाचें जिवीत जिवंक पडटा. आमी आमच्याच वस्तूंगी जिवीत जियेता तेन्ना. पूण आमी एकसुरी ना. तो देव जेजू जो आपल्या शिसांक सवय वयता त्या वादळ वारें मारताले ते राती दोयऱ्याचेर चलोवन तांची सोरशें वयता आनी तांकां म्हणटा, भियेनाकात, धीर दवरात, हांवूच तो. जेजूक आमचे कडेन ताचेर थीर विस्वास दवरून जेजून रिगून
रावून आमचें जिवीत जियेलें जाय. देखून तो म्हणटा भिवू नाकात, हांव तुमच्या बरोबर आसा मरो पर्यंत आसतलो. आनी त्या शिसांक पेद्रूक म्हणटा होलक्या बावार्थाच्या उंशा कित्याक म्हूण तूं दुबावलोय. पेद्रू जेन्ना जेजूक म्हणटा सायबा तूंच जाल्यार म्हाका धैर्यार चलोवन येवशें कर. जेजू म्हणटा ये, आनी तो देंवून उदकान चलोवन वयता. पूण तें वादळ वारें तेका पळयल्या उपरांत भियेता, बुडोवंक लागता. जेन्ना जेजूचेर तो विस्वास दवरून चलोवन वयता तेन्ना कांयच जायना. पूण आपल्याच्यो स्तोंगी ते वादळ वारें पळयल्या उपरांत बुडटा. सो आमच्या जिवितान आमी चुकता, जेजूच्या जिवितान रिगून रावना. जेजू पासून पयस वयता तेन्ना आमी निराशी जाता, निराशी जिवीत जिवंक पडटा. जेजू आमच्या जिवितांत सगळ्या प्रश्नाक आसल्यार जाल्यार सगळ्या प्रश्नाक आमी फुडो करूंक शकता. जेजू वेरेंत आमचें जिवीत बुडोवंक पावता. जेजू कितेंच अवघड न्हय म्हूण आमी आमच्या वस्तूंगी जिवीत फुडें व्हरूंक सोदता तेन्ना आमी निराशीपणाक कश्टांक सांपडटा. सदांच जेजू आमच्या कश्टा दुखींनी हाजीर आसा आनी ताचे हाजीरपणान अनुभवून या आनी जेजूचेरूच पातयेवन सगळ्या कश्टांक फुडो करूंक वावरूया. आमी गीत घेवया C20 पेज नंबर 36 कालवाराचो योग. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. आमी भेटयता तें आत्मीक बलिदान मानून घे आनी आमीच तुका सदां वोपलोलें दान जावंक निर्मी क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा सर्वकाळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या असक्त विनाशी सैमाक तुजे दैवीक पदवेचो आदार दिलोय. पूण सोडवण आमा मनशांची आमच्या सारक्या एकल्यानूच करची. मनशान होगडायलेली इश्टागत तुजी क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. खुद मनशान परतून जोडची ही येवजण तुज्या मोगाची. तातूंत अदीक परजळटा महिमा तुजी. ताचे उदेशी देवदूतांचो दरबार तुजी महिमा वाखाणटात आनी तुजे मुखार निरंतरी संतोषान उलासतात. तांचे बरोबर आमचे ताळे मेळून सांगाती एका ताळ्यान तुजी स्तुती गायता. पवित्र पवित्र पवित्र
गोरबारांचो सर्वेस्पर देव स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान होसाना उंच सर्वेस्पराची नावी येता तो सुभागी होसाना उंच सर्वेस्परा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर देखून दवा परी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत कोश मरोन सोसूंक आप कुशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच बरी जेवण जातोच ताणें खास घेतली तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा कोरा भावार्थाचो तुझे मरण आमी समोरता आनी तू परत येसो तुझे पुनर्जीवन देखून सर्वेस्परा सम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स भेटयता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता क्रिस्ताचे कुळीन आनी रोगतान वांटो घेतिल्ले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागता सर्वेस्परा की पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर अशें लियो आमच्या भागिवन बापा आनी फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा सिमिया आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतिल्ल्या बरोबर तिका प्रतिमोगान संपूर्ण कर तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या भरवशान अंतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणीचोय उगडास कर आनी तुजे काकलुतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता अशें भागिवंत आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती भागिवंत झुजे तिजो पती भागिवंत धर्मदूता आनी सोरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ताचे वरवीं ताचे सांगाता ताचे ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवीदार बापा सोरमान आनी महिमा तुका सासनाच्या सासना आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोडवणाची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोवस्काय आमकां दी स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाशन वतरेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना
सुमयाची शांती सदांकाळ तुमची सोबे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती. शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुवागी. सुमया तुझ्या घरांत येवंक म्हाका फावना, पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्यांक भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव मळीक मांस रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूं आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कुडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. आमी गीत घेवया D2 पेज नंबर 47. आमी सोगलीं एक. Jesus आमी सगळीं एक. आत्म्या वरवीं आमी सगळीं एक. बाप्पा मुखार आमी सगळीं एक. आमी सगळीं एक. Jesu आमचो व्हडलो भाव आमी सगळीं एक. ताचो बापूय आमचो भाव आमी सगळीं एक. ताचो आत्मो आमचो प्राण आमी सगळीं एक. आमी सगळीं एक. आत्मो दिलो सोडीकल्यो आमी सगळीं एक. ताची देणी वेगवेगळी आमी सगळीं एक. सगळ्या कृपणे जेसूचे आमी सगळीं एक. आमी सगळीं एक.
सोमी म्हणटा हांव जिविताचो उंडो. म्हजीशी येता ताका कधीच भूक लागची ना आनी म्हजेर विस्वास दवरता ताका कधीच तान लागची ना. प्रार्थया. सर्वेस्परा, सर्गीच्या देण्यांनी नवी करताय तांच्या सांगाता तुजो आलाशिरो सदांच आसूं. जांकां तूं निरंतरीन सांबाळटाय ती सासनाच्या तारुणांक पुर्ती जावं क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. सोरपविदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सान फ्रांसीस शावेराक मागणे. सान फ्रांसीस शावेरा, तुजे जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सदांच लासतलें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरगार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या दण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शाळती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जिजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखाणटा. आमेन. आमी गीत घेवया F3 पेज नंबर 86. देव आमकां जाय. देव आमकां जाय, देवाक चड मानता, बाबार्थ सोदा सोद मानता, बाबार्थ मोठायस देवे क्रिस्ताची संवसारांत दवरलोले. आमी क्रिस्तांची दिवंक तयार, बाबार्थ आमकां एक पोरमाना. देव बाप आमचो मोगाळ बापूय, देव पूत आमचो वक्तो बादशाय. देव बाप आमचो मोगाळ बापूय, देव पूत आमचो वक्तो बादशाय.
Page 25, Rejoice, A54. Page 25. Rejoice in the Lord always, and again I sing rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I sing rejoice. Rejoice, rejoice, and again I sing rejoice. Rejoice, rejoice, and again I sing rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I sing rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I sing rejoice. Good morning, everyone. Good morning, Father. In the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit, Amen. the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. My dear brothers and sisters, today's Mass is offered for the souls of Justin and Dominic. Along with this intention, let's also bring our intentions and prayers. In today's Gospel, Jesus says, "Courage, it is I. Do not be afraid." During this Mass, let's bring all our fears of the future, of death, of the unknown, or whatever fears we have got. Let the words of Jesus ring in our ears. Do not be afraid, for He is constantly with us. For the times we did not believe that He is with us all the time, let's be sorry and say, "I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, our Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God." May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Let's pray. Draw near to your servants, O Lord, and answer their prayers with unceasing kindness, that for those who glory in you as their Creator and Guide,
you may restore what you have created and keep safe what you have restored. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. Hananiah, the Lord has not sent you, and you have made these people trust in a lie. A reading from the prophet Jeremiah. In that same year, at the beginning of the reign of Zedekiah, the king of Judah, in the 5th month of the 4th year, Hananiah the son of Azur, the prophet from Gibeon, spoke to me in the house of the Lord, in the presence of the priests and all the people, saying, Thus says the Lord of hosts, the God of Israel, I have broken the yoke of the king of Babylon. Within 2 years I will bring back to this place all the vessels of the Lord's house, which Nebuchadnezzar, king of Babylon, took away from this place and carried to Babylon. I will also bring back to this place Jeconiah, the son of Jehoiakim, king of Judah, and all the exiles from Judah who went to Babylon, declares the Lord. For I will break the yoke of the king of Babylon. Then the prophet Jeremiah spoke to Hananiah the prophet in the presence of the priests and all the people who were standing in the house of the Lord. And the prophet Jeremiah said, Amen. May the Lord do so. May the Lord make the words that you have prophesied come true, and bring back to this place from Babylon the vessels of the house of the Lord and all the exiles. Yet hear now this word that I speak in your hearing and in the hearing of all the people. The prophets who preceded you and me from ancient times prophesied war, famine, and pestilence against many countries and great kingdoms. As for the prophet who prophesies peace, when the word of that prophet comes to pass, then it will be known that the Lord has truly sent the prophet. Then the prophet Hananiah took the yoke bars from the neck of Jeremiah the prophet and broke them. And Hananiah spoke in the presence of all the people, saying, Thus says the Lord, even so will I break the yoke of Nebuchadnezzar, king of Babylon, from the neck of all the nations within 2 years. But Jeremiah the prophet went his way. Sometime after the prophet Hananiah had broken the yoke bars from off the neck of Jeremiah the prophet, the word of the Lord came to Jeremiah. Go tell Hananiah, thus says the Lord, you have broken wooden bars, but you have made in their place bars of iron. For thus says the Lord of hosts, the God of Israel, I have put upon the neck of all these nations an iron yoke to serve Nebuchadnezzar, king of Babylon, and they shall serve him. For I have given to him even the beasts of the field. And Jeremiah the prophet said to the prophet Hananiah, Listen, Hananiah, the Lord has not sent you,
You have made these people trust in a lie. Therefore, thus says the Lord, behold, I will remove you from the face of the earth. This year you shall die, because you have uttered rebellion against the Lord. In that same year, in the 7th month, the prophet Hananiah died. The word of the Lord. Thanks be to God. Let our response be, teach me your statutes, O Lord. Together, teach me your statutes, O Lord. Keep me from the way of falsehood. Grant me mercy by your law. Response, teach me your statutes, O Lord. Never take the word of truth from my mouth, for I hope in your decrees. Response, teach me your statutes, O Lord. Let those who fear you turn to me, that they may know your decrees. Response, teach me your statutes, O Lord. Let my heart be blameless in your statutes, that I may not be put to shame. Response, teach me your statutes, O Lord. Though the wicked lie in wait to destroy me, yet I ponder your decrees. Response, teach me your statutes, O Lord. I have not turned away from your decrees, which you yourself have taught me. Response, teach me your statutes, O Lord. Kindly rise. Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. After the crowd ate and were satisfied, Jesus made the disciples get into the boat and go before him to the other side, while he dismissed the crowds. After he had dismissed the crowds, he went up on the mountain by himself to pray. When evening came, he was there alone, but the boat by this time was a long way from the land, beaten by the waves, for the wind was against them. And in the 4th watch of the night, he came to them, walking on the sea. But when the disciples saw him walking on the sea, they were terrified and said, "It is a ghost." And they cried out in fear. But immediately Jesus spoke to them, saying, "Courage, it is I. Do not be afraid." And Peter answered him, "Lord, if it is you, command me to come to you on the water." He said, "Come." So Peter got out of the boat and walked on the water and came to Jesus. But when he saw the wind, he was afraid,
and beginning to sink, he cried out, "Lord, save me." But Jesus immediately reached out his hand and took hold of him, saying to him, "O you of little faith, why did you doubt?" And when they got into the boat, the wind ceased. And those in the boat worshipped him, saying, "Truly you are the Son of God." And when they had crossed over, they came to land at Gennesaret. And when the men of that place recognized him, they sent word around to all that region and brought to him all who were sick and implored him that they might only touch the fringe of the garment. And as many as touched it were made well. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. My dear brothers and sisters, in today's Gospel, Jesus not only by walking on the water just did a spectacular miracle, but he revealed who he truly is. It is a theophany. Revelation of who Jesus truly is. And that we come to know in the end of the Gospel. The disciple Peter says, "You are Son of God." Walking on the water in the Old Testament, we see in Job chapter 9 verse 8. Yahweh alone is described as the one who treads on the waves of the sea. The sea symbolized chaos, danger, and rebellion against God's order. So, walking on the water, Jesus reveals himself as the one who rules the sea. The boat symbolizes the church. Throughout the centuries, many times the church was in danger. But it never sank because Jesus was constantly present. Only we have to realize his presence. Whenever we are distracted, like St. Peter did in today's Gospel, we sink. And whenever we have confidence, like St. Peter, he bids us come to him. In today's first reading, we see the people of Judah have mixed religion with politics. Judah was a tiny nation
stuck between two giant nations, Babylon and Egypt, just like we have Nepal stuck between China and India. Some wanting an alliance with Babylon, another party wanting alliance with Egypt. And the false prophet Hananiah wanted Judah to make an alliance with Babylon. And he said, the king of Babylon will return all their holy vessels and treasures from the temple. It was a false hope. And prophet Jeremiah, he said, neither Babylon or Egypt is going to save you. He said, Judah must remain trusting only in God. Only God can save you. Let this be also our belief, that only God can save us. Our gifts of bread and wine, page 69, BB6. BB6. Our gifts of bread and wine, which once were wheat and grain, will be your flesh and blood. Blessed are you, Lord, Lord of creation. Through your goodness, you is bread, fruit of the earth and work of our hands. It will become the bread of life. Our gifts of bread and wine, which once were wheat and grain, will be your flesh and blood. Pray, brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and good of all his holy church. Graciously sanctify these gifts, O Lord, we pray, and accepting the oblation of this spiritual sacrifice, make of us an eternal offering to you, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. For you so loved the world that in your mercy you sent us the Redeemer to live like us in all things but sin, so that you might love us what you loved in your Son, by whose obedience we have been restored to those gifts of yours that by sinning we had lost in disobedience. And so, Lord, with all the angels and saints, we too give you thanks as in exaltation we acclaim, Holy, 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 Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness.
Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and the blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Savor, Savior of the world, for by your cross and resurrection, you have set us free. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Leo our Pope, Philip, Neri, and Simeon our bishops, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, the Mother of God, Saint Joseph, her most chaste spouse, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, O Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy.
Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word and my soul shall be healed. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit to be separated from you. Amen. D93, page 139, 139, D93, bind us together. Bind us together, Lord, bind us together with cords that cannot be broken. Bind us together, Lord, bind us together, Lord, bind us together in love. There is only one God. There is only one King. There is only one body. That is why we sing. Bind us together, Lord, bind us together with cords that cannot be broken. Bind us together, Lord, bind us together, Lord, bind us together in love. Though there are many branches, there is only one vine. We are one in Christ Jesus. That is why we sing. Let's pray. Accompany with constant protection, O Lord, those you renew with these heavenly gifts, and in your never-failing care for them, make them worthy of eternal redemption through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you, And with your spirit. and may Almighty God bless you, the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Go in the peace of Christ. Thanks Thanks be to God. Prayer to Saint Francis Xavier. O devoted servant of God, Saint Francis Xavier, your heart was burning with love for Jesus. Impelled by this love, you went from country to country and spent yourself unto death, proclaiming the name of Jesus
and the good news of salvation. That is why the Father filled you with glory in heaven and preserved your body from corruption here on earth. Filled with joy for these unique gifts, we join in praising the Father, and now we ask your intercession for ourselves. We ask you to obtain for us the fulfillment of these desires, if they are pleasing to the Father, and for everything together with you. We praise the Father through Jesus in the Spirit. Amen. Page 83, C28. Praise Him, praise Him, praise Him in the morning, praise Him in the noon.